भाजपाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष सध्या कर्नाटक दौऱ्याचेर आसा। कर्नाटक विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारा खातीर आयिल्ले BL संतोष गोंयांतल्या भाजपा फुडाऱ्या वांगडाय बसका घेवन राजकीय परिस्थितीचो नियाळ घेतले। गोंय मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे फाटभुंयेर BL संतोष हांचो गोंय दौरो महत्वाचो थारतलो। गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घेनासतना मांद्रे मतदारसंघातल्या मोर्जी, मांद्रे आणि हरमल दर्यादेग वाठारांनी सुरू आशिल्ले 16 बेकायदेशीर सेक्शनांचेर कारवायेची तरतूद उबी आसा, अशें मांद्रेचो आमदार जी. तारोलकरान सांगले। विधानसभा सुरू जावचे पयलीं आपणे मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री, CRZ विभागाचे संचालक, प्रदूषण महामंडळाचे अधिकारी हांचेकडेन चर्चा करून थळाव्या शेक वेवसायिकांक संरक्षण दिवपा विशीं चर्चा केल्या। सरकार थळाव्यांक अभय दितले असो विश्वासूय तांणी उक्तायलो। मेर्शे सर्कल, रायबंदर कॉजवे, पाटो वाठार तशेंच पर्वरी रस्त्या मेरेन बुधवारा सकाळी भरपूर येरादारीची कोयणी जाल्ली। देखून कामा धंद्याक वचपी लोक वरांची वरां येरादारी कोयणीन आडकून उरले। G20च्या बसकेक लागून पणजे शारांतले सगळ्या रस्त्यांचे डांबरीकरणाचे काम हातांत घेतला। ताका लागून हालीं पणजे शारांत भरपूर येरादारीची कोयणी जातना दिश्टी पडटा। तशेंच अटल सेतू येरादारी खातीर बंद आशिल्ल्यान लोकांक हे येरादारी कोयणेक तोंड दिवचें पडटा। मंगळारा कोरोनाचे नवे दुयेंती मेळिल्ल्यान सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो वाडून तो 795चेर पावला। कोरोना दुयेंती मेळपाचे प्रमाण वाडिल्ल्यान भलायकी खात्यान एडवायझरी जारी केल्या। जाणटेले तशेंच दुयेंत आशिल्ल्यांनी आपल्या भलायकीची जतनाय घेवची अशी सुचोवणी खात्यान दिल्या। कोविड दुयेंतींनी 7 दीस आयसोलेशनात रावपाचो सल्लो भलायकी खात्यान दिला। नेत्रावती रेल्वे गाडी काणकोण रेल्वे स्टेशनार 2 एप्रिला सावन थांबपाक लागल्या, अशें सभापती आनी काणकोणचो आमदार रमेश तवडकारान सांगले। 2 रेल्वे गाडयो काणकोण रेल्वे स्टेशनार थांबच्यो अशी काणकोणकारांची मागणी आशिल्ली। दिल्लीक वचून मंत्र्याकडेन उलोवन काणकोणकारांची मागणी पुराय करपाक येस आयला, अशें सभापती रमेश तवडकारान सांगले।
बुधवारा कुडचडे वाठारांत आमदार निलेश काब्राल हांणी 40 दिसांच्या मॅग्नेटिक ट्रीटमेंट अँड काउन्सिलिंग कॅम्प ऑन नॅचरोपॅथीचे उक्तावण केले। मुळाव्या भलायकी केंद्र नागपूर आणि लायन्स क्लब कुडचडे हांच्या जोड पालवान ही कार्यशाळा घडोवन हाडली। ही कार्यशाळा 15 मे मेरेन सुरू आसतली। देखून हे कार्यशाळेचो सगळ्यांनी लाव घेवचो अशें आवाहन भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल हांणी केला। हे वेळार दोतोर हरीश धागे, लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष अविन नायक आणि हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले। मयेच्या श्री केळबाई देवीचे देवूळ बंद हो प्रश्न सुटावो जावचे खातीर प्रशासनान पावलां उखलची अशी मागणी गोमंतक मंदिर महासंघान केल्या। महासंघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पंडित आणि सचिव जयेश थळी हांणी मंगळारा सांजे मयेच्या श्री केळबाई देवळाक भेट दिवन परिस्थिती जाणून घेतली। देवळान जमिल्ल्या नायक गांवकार गटांतल्या लोकांक तांणी मार्गदर्शनूय केले। देवूळ बंद दवरप म्हणल्यार देवीचो अवमान आसा अशें महासंघाचे सचिव जयेश थळी हांणी म्हणलां। राष्ट्रीय दर्या विज्ञान, फॉरेन्सिक, कायदो, उदकाखेळ, पर्यटन आणि गोवा शिपयार्ड सारख्यो वेगवेगळ्यो संस्था गोंयांत स्थापीत केल्यात आणि फुडाराक बेगीनूच करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। तो ध्रुवी आणि दर्या संशोधन केंद्राच्या 23व्या स्थापना दिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत उलयतालो। श्री केळबाई देवीचे देवूळ बेगीन उक्ते जावचे आणि भाविकांक देवीचे दर्शन घेवपाची संद मेळची अशी मागणी मयेच्या नायक गांवकार गटांतल्या लोकांनी केल्या। दुसरे वटेन देवूळ उक्ते जाय मेरेन देवीचो नामजप करपाचो संकल्प बायलांनी केला। मंगळारच्यान ह्या संकल्पाक सुरवात करतना बायलांनी सुमार वरभर देवळात नामजप केलो। समाज कल्याण खात्याच्या अटल आसरा येवजणेखाला मये पंचायत वाठारांतल्या 42 जणांचे अर्ज मंजूर जाल्यात। बुधवारा दिवचले एके कार्यावळीत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या लाभार्थ्यांक मंजुरी पत्रां वाटली। ह्या वेळार पंचवांगडी वासुदेव गांवकर आनी हेर हाजीर आशिल्ले।
दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या सामकार कोयराच्यो राशी पातळ्यात दिसान दीस वाडत जावपी ह्यो कोयराच्यो राशी पळयल्यार हो मिनी संसोडो जावन राविल्ल्याचें दिसून येता। संसोडा वयल्या कोयराचेर प्रक्रिया करून साचून राविल्ले कोयराचे ढींग काडून उडोवपा खातीर मडगांव पालिकेन नेटान यत्न चलयल्यात। दुसरे वटेन कांय वाठारांतले लोक हांगासर हाडून कोयर उडोवपाक लागल्यात। हो कोयर जाता तितल्या बेगीन काडचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। पणजे नुस्त्या बाजारांत बांगड्याच्यो आनी कुल्ल्यांच्यो पावस पडला। 100 रुपयांक 16 बांगडे जाल्यार 100 रुपयांक अर्द पाटलो कुल्ल्यो बाजारांत विकतात। बांगडे तशेंच कुल्ल्यो घेवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली पळोवपाक मेळ्ळी। वेगवेगळे नुस्तें बाजारांत विक्रेते खातीर येता, पूण हालीं बांगडे भरपूर प्रमाणांत बाजारांत आयिल्ल्यान खूब कमी दरांत ते विकतात। मिलिंद म्हाडगूत सारख्या लोकांनी कलेच्या माध्यमांतल्यान समाजीक शिक्षीत करपाच्या हेतान फुडाकार घेवचो अशें आवाहन फोंडेचो आमदार आनी शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी मारला। साहित्यीक आनी कलाकार मिलिंद म्हाडगूत हांच्या पुस्तक प्रकाशन सुवाळ्याक तो उलयतालो। समाजाक योग्य दिका दाखोवपा वांगडाच संस्कृत तरणाटी पिळगी निर्माण करपाचें कार्य शिक्षकांनी करचें अशें मत गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी उक्तायलें। ह्या वेळार मिलिंद म्हाडगूत, तांची घरकान्न विद्या म्हाडगूत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आपणे केल्लो आरोप खरोच आसा तेन्ना आपूण माफी मागचो ना, बाणावलेचो आमदार वेंजी वेगसान कालुसाक जाप दिल्या। हांव जर चुकिल्लो जाल्यार त्या वेळार ताजेर चर्चा करपाक जाय आशिल्ली। चर्चा जावंक ना हाचो अर्थ आपणे केल्लो तो आरोप खरोच आशिल्लो अशेंय वेंजी म्हणटा। G20च्या नावान भाजप सरकार पैशांचो घोटाळो करता असो आरोप काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केला। गोंयांत G20 जावपाची आसा, हे खातीर रस्ते सुरळीत करपाचें काम चालू आसा आनी पुराय पणजेचे रस्ते स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर फोडून दवरल्यात। रस्ते फोडिल्ल्यान येरादारी खूब पयणी जाता आनी हांचो परिणाम प्रवाशांचेर जाता अशें अमित पाटकाराचें म्हणणें आसा।
पेडणे वाठारांत 15 MLD उदकाचो नवो प्रकल्प बांदपाक लागून जागेची गरज आसा। ताका लागून थळाव्या लोकांनी जागो दिलो जाल्यार 1 वर्सा उपरांत पेडणे वाठारांतलो उदकाचो प्रस्न सुटावो जातलो, अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल हांणी चांदेल वाठारांतल्या उदका प्रकल्पाची पळोवणी केले उपरांत सांगले। तशेंच पुराय पेडणे म्हालाक 5 ते 6 वरां उदक मेळटलें अशेंय ताणें सांगलें। हे वेळार मांद्रेचो आमदार जी तारुलकर, पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। ज्या आमदाराक विरोधी पक्षाचेच फुडारी एकठांय आयिल्ले नाकात तो म्हजो भाजपा पक्षाकडेन लागींचो संबंद आशिल्ल्याचे उलोवन दाखयता अशें म्हणीत कालुसान वेंझीचेर फोग काडलो। कसलीच राजकीय फाटभूंय नासतना लेगीत लोकांनी म्हजेर विश्वास दाखोवन वेंचून हाडला। देखून अशा तरेचे आरोप खोपून घेवचो ना आनी जर सरकारान विरोधी पक्षाकडल्यान सुचोवण्यो मागून घेवन त्यो मान्य केल्यो आसत जाल्यार विरोधी पक्ष फुडाऱ्या खातीर ते जैत आसतलें अशें कालुसान ह्या वेळार म्हणलें। प्रमोद सावंत मंत्रिमंडळात बेगीनूच फेरबदल दिसून येतले। सद्याक मंत्रिमंडळात आशिल्ल्या एका मंत्र्याक काडून ताच्या जाग्यार काँग्रेसींतल्यान आयात केल्ल्या आलेक्स सिक्वेरा हाका संद दिवपाचे लागीं निश्चित जाला। केंद्रीय फुडाऱ्यांनी लेगीत आलेक्स सिक्वेराच्या नावाक हयकार दिला। अशें आसले तरी मंत्रिमंडळ विस्ताराचो विचार इतल्यान ना। मंत्रिमंडळ विस्तारांत आनी कांय दीस वतले अशी माहिती भाजपाक गोपांनी दिल्या। कांय वर्सां बंद दवरल्या उपरांत महाराष्ट्र सरकाराच्या उदका स्त्रोत खात्यान अचकीत सुरू केल्ले विर्डी धरणाचें काम गोंय सरकाराच्या नोटीशी उपरांत बंद उडयलां। मंगळारा सकाळीं गोंय उदका स्त्रोत खात्याचे मुख्य अभियंतो प्रमोद बादामी हांणी विर्डी वचून ह्या कामाची पळोवणी केली आनी हे काम बंद केलां हांची खात्री केली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। तीन वर्सां पयलीं मुजत सोंपून लेगीत 159 खणींच्या ज्या लीज धन्यांनी खणीचो ताबो सोडिल्लो ना हे खातीर खण खात्यान आतां एका म्हयन्याची मुजत दीत सगळ्यो खणी म्हयन्या भितर खाली करच्यो अशी निमणी नोटीस ह्या लीज धारकांक काडल्या।
फाटी जाल्ल्या PSI पुलीस भरतेत व्हड स्कॅम जाला अशें गोवा फॉरवर्डाचो विकास वक्ता हाणें आरोप केल्यात। आमी पुलीस भरतेत स्कॅम जाल्ल्याची कागाळ गृहमंत्र्याक पत्र बरोवन केल्ली, त्या उपरांत गृहमंत्र्या कडल्यान हाचेर चवकशी करची अशें सार्वजनीक कागाळ खात्यांतल्यान DGPक कळयल्लें। तरी आसतना सरकार ह्यो भरती जावपाक कसो भर दिवपाक शकता अशे साबार प्रस्न ताणें पत्रकार परिशदेंत उप्रासले। उगवे राष्ट्रीय महामार्ग 66चे रुंदीकरण करतना दोन्ही वटेन सर्व्हिस रस्ते दवरूंक ना, देखून थळावे लोक बरेच सिडकल्यात। रस्त्याच्या पूर्वेक थळाव्या लोकांची लोकवस्ती जाल्यार पश्चिमेक लोकांची शेतां। मदीं राष्ट्रीय महामार्ग सर्व्हिस रस्तो करूंक ना जाल्यार लोकांनी शेतांत वचचें कशें असो प्रस्न थळाव्या लोकांनी उप्रासला। लेखी निवेदन दिवन लेगीत मागणी पुराय जावंक ना अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। देखून सरकारान बेगोबेग सर्व्हिस रस्तो करून दिवचो अशी मागणी उगवेच्या थळाव्या लोकांनी केल्या। काजुमाळ दाट सांगोडेच्या लोकांक शेती वेवसाया खातीर उदक मेळना। 70 ते 80 शेतकार सांगोड्या शेती वेवसाय करतात। उदका स्रोत खात्याचे अधिकारी उदक सोडटात पूण लोक आडे घालून उदक आडायतात आनी ह्या काजुमाळ दाट सांगोडेच्या शेतकारांच्या शेतांत उदक पावना अशी कागाळ ह्या शेतकारांनी केल्या। शेत पिकपाक आयला आनी निमण्या वेळार शेतां सुक्यार पडिल्ल्यान शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष सांगोडकर हाणें उदका स्रोत खात्याचे कनिश्ठ अभियंतो हाडून शेताची पळोवणी केली। उपरांत ताणें पंचायती मार्फत येवपी एका बांयत पंप घालून शेता खातीर उदका पुरवण करपाचें उतर अभियंत्यान शेतकाऱ्यांक दिलां। पुराय देशांत अनुसूचित जमाती खातीर वेंचणुकांनी राजकीय आरक्षण आसा तशेंच ते गोंयांत लेगीत आसपाक जाय अशें मत रिवोणा जाल्लो जिल्लो पंचायत सदस्य सुरेश केपेकर हाणें उक्तायलें। विधानसभा वेंचणुकेंत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण दिवचें अशी मागणी करपी थाराव सरकाराक धाडचो अशें उतर पंचायतीच्या बसके वेळार घेतिल्ल्याचें केपेकारान ह्या वेळार सांगलें। गोंयांत 7 आनी 8 एप्रिलाक पावस पडूं येता अशें हवामान खात्यान कळीत केलां। गोंयांत कांय वाठारांत 7 एप्रिलाक गडगड्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा। नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या।